मित्रांनो, भारताच्या माथ्यार मुकुट कसो वशिल्लो सोबीत असो प्रदेश म्हणल्यार आमचे जम्मू काश्मीर राज्य। आज आमी ह्या राज्या विशीं जाणून घेवया। चलात तर एक नवीन पाठ शिकुया जम्मू काश्मीर। जम्मू काश्मीर हे भारताचे उत्तरेकडले एक सोबीत सुंदर राज्य। हे राज्य बर्फाच्या दोंगरांनी आणि निळ्या नितळ सरोवरांनी नटिल्ले आसा। काश्मीरच्या सैमाची नुराच वेगळी। काश्मीरात पावल दवरना फुडें नदर थिरावता ती थंयच्या सैमाचेर। पळोवपी भुल्लुसता। हांगाचे दोंगर आंगार रुखाचे पाचवेचार कपडे आनी माथ्यार बर्फाच्यो धव्यो फुल्ल तोपयो घालून येवकार दितात। दोंगरा वयल्यान सकयल पळयतकर सकयल्ले रस्ते भुरग्यांनी पाटयेर भिरकाटायिल्ल्या वळीवरी दिसतात। ह्या राज्याची दोन राजपाटणां आसात। राजपाटणां म्हणल्यार राजधान्यो। गिमात श्रीनगर हे राजधानी जाल्यार शिंयाळ्यात जम्मू। जम्मूचो वाठार सपाट आसा, पूण काश्मीरा कडेन वता वता तो चडटो जायत गेला। ताच्या फुडलो वाठार व्हड व्हड दोंगर देंगणांनी भरिल्लो आसा। हातूंत ल्हान ल्हान मैदानी वाठार, आकांतळी खडपां, बर्फाच्यो न्हंयो आनी दाट रानां आसात। झेलम न्हंय, सिंधू न्हंय ही आशियांतली एक प्रमुख न्हंय आसा, तर ही न्हंय भारत, चीन आनी पाकिस्तानांतल्यान व्हांवता। तावी न्हंय, चिनाब न्हंय, रावी न्हंय ह्यो ह्या राज्यांतल्यो म्हत्वाच्यो न्हंयो आसात। जम्मू काश्मीर राज्यांत मुसलमान लोक चड आसात। हे भायर हिंदू, शीख, बौद्ध, किरिस्तांव आनी जैन धर्माचेय लोक हांगा रावतात। राज्यांतले चडशे लोक वाटकुळी तोपी, खोमीस, जाकीट आनी सदळ चुडीदार पिजाम घालतात। कांय जाण खांदार उपरणे घेतात आनी सोबीत फेटो बांदतात। बायलो सलवार कमीज घालतात आनी तकलेक रंगीत लेस बांदतात। हो जालो गांवगिऱ्या वाठारांतलो भेस। शारांतले दादले बायलो आर्विल्लो भेस करतात। हांगाच्यो म्हत्वाच्यो परबो म्हणल्यार लोकरी, वसंत उत्सव आनी वैशाखी। ते भायर महाशिवरात्र, चैत्री पाडवो आनी पौशांतली उमास ह्यो परबोय राज्यांत मनयतात। जम्मू काश्मीर ह्या राज्याची राजभास उर्दू। काश्मीरी ही थळावी भास। हांगा देवदार, चिनार, सुरू अशे तरेकतरेचे रूख दिसतात। तशेंच वचत थंय तरेकवार फुलांचे मळे दिसतात। केशर हे काश्मीरचे खाशेले पीक। ते भायर अक्रोड, जर्दाळू, सफरचंदा, पीच, प्लम ही फळां हांगा चड प्रमाणात पिकतात। ह्या राज्यांतली मुखेल खनिज संपत म्हणल्यार बॉक्सायट आनी जिप्सम। बॉक्सायट आनी जिप्सम हे मेन। बॉक्सायट हातूंतल्यान अल्युमिनियम तयार जाता आनी आमी जी घरांनी अल्युमिनियमाची आयदनां वापरतात ती बॉक्सायटांतल्यानच जातात। आनी जिप्सम हाचो उपयोग शेतकामांत जाता। साऱ्यांत ताचो चड प्रमाणात उपयोग करतात। तशेंच हारशेय जिप्समा पासूनच तयार जातात। हांगा खूब तळी आसात। भोंवडेकारांक ह्या तळ्यांनी भोंवडोवपा खातीर बरी सजयल्ली ल्हान ल्हान व्हडीं आसतात। ते भायर कांय तळ्यांनी व्हडल्या व्हडल्या व्हड्यांचेर भोंवडेकारांच्या राबित्याची वेवस्था केल्ली आसता। हांकां शिकारे म्हणटात। ह्या बोटींनी रावतकर सैमाच्या गोपांत राविल्ल्याचें समाधान मेळटा। सोबीत शिकाऱ्यात बसून तळ्याची भोंवडी करतना जो आनंद मेळटा तो उतरांनी सांगूंक येना। हांगा पळोवपा सारकें जायतें आसा। श्रीनगर आनी जम्मू ही शारां, शालिमार बाग, निशांत बाग, चश्मशाही ह्यो बागो, उल्लर सरोवर, दल, मानसबल सरोवर, गंगाबल सरोवर, शेषनाग ही सरोवरां, तशेंच शारदा, दुर्गादेवी आनी हेर पुर्विल्लीं देवळां ही हांगाची म्हत्वाची पळोवपा सारकी थळां। अशा ह्या सोबीत काश्मीरची तोखणाय करीत तितली थोडी। देखूनच मोगल बादशाह जहांगीरान म्हणला
हे धर्तरेचेर जर खंय सर्ग आसात जायत तर तो हांगाच हांगाच आनी हांगाच. म्हत्वाची म्हायती. भुरग्यानो, आतां मेरेन हांवें तुमकां पाठाच्या माध्यमांतल्यान जी म्हायती दिल्या ती ऑक्टोबर 2019 वर्सा मेरेनची. आतां तातूंत थोडो बदल जाला तें जाणून घेवप खूब गरजेचें. 31 ऑक्टोबर 2019 ह्या दिसा भारत सरकारान एक कायदो पारीत करून ह्या राज्याची जम्मू काश्मीर आनी लडाख अशा 2 केंद्र शासीत प्रदेशांत विभागणी केली. देव बरें करूं.